शेनवारा आमदार जयेश साळगावकर हांचे हस्तुकी रेस मागोस पंचायतींतल्या वॉर्ड नंबर 8 चिल्ड्रन्स पार्काचे उक्तावण जाले। भुरग्यांक तशेंच जाणट्यांक उपेग जावचो म्हण हे पार्क बांदला अशी माहिती आमदार साळगावकरान दिल्या। आरडीएक्स खातीर वेरेचान गौतम शिरोडकार। आमच्या रेस मागोस पंचायत क्षेत्राच्या माझ्या वॉर्ड नंबर 8 आयज हांगासर निकतेच एक व्हडले आनी सुंदर अशा पार्काचे उक्तावण आमचे ऑनरेबल MLA श्री जयेश साळगावकर यांच्या शुभ हस्ते जाल्लेले आसा। आणि म्हाका सांगपाक खूब खुशी दिसता की आमच्या रेस मागोस पंचायत क्षेत्रान हे पयलेच अशें पार्क जाला आणि ते म्हाज्या वॉर्डान जाल्लेले आसा, जे पयलीं केन्नाच काम जावंक ना ते आमी करून घेतलेले आसा। आणि म्हाका दिसता अशी पार्क्स आमच्या एंटायर सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशा प्लेसींचेर जावपाक जाय, कारण आयच्या काळाची ती गरज जावन आसा। सगळ्यांकूच वॉकिंगाक वचपाचें आसता, तशेंच भुरग्यांचे स्कूल ट्युशन क्लासीस सोंपल्या नंतर तांकां खेळपाक वचपाचें आसता। आणि म्हाका दिसता एक सेफ प्लेस ज्या प्लेसीर पेरंट्स किंवा ग्रँड पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक खेळोंक सोडून सायडीन वॉकिंग करूंक शकता अशी प्लेस सगळ्या वाठारांनी आसपाक जाय। आज ही दोगांय जाणां इतली वावुरता की हांव आतां तरी 3 वर्सांचे, ती म्हणजे ती इतली म्हजी घट फ्रेंड की कितेंय तर जालें न्ही ती म्हाका येवन पयली प्रॉब्लेम सॉल्व करता। मागीर तांकां हांव कितें तर जालें न्ही ओके कीप इट आमा अशेंच चलया, आनी म्हणजे अशें करून ती आज तांच्या हातान हे तांचे जालें। हांव इतलें हॅप्पी जालें आनी जयेश बाब हो सगळ्यांत आमच्या फुडाकार घेता आनी अशेंच ते बरे भशेन करून अशें म्हाका। वी आर इन वॉर्ड नंबर 8 आणि वॉर्ड नंबर 8 जावन आसा आमचे डेप्युटी सरपंच ऑफ रेस मागोस मॅडम सिया नागवेकर हिचो, आनी हेच्या पयलीं हांगासरलो आमचो एक्स सरपंच बाब प्रसन्न नागवेकर हेजो वॉर्ड जावन आसलो। आनी ह्या वॉर्डान ती म्हणटा तशी उदरगत थोडी म्हणजे रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड तांकां मेळनासलो, सो इट वॉज एट अ व्हेरी स्लो पेस। मेळोंक थोडीशीं कामां जी तेंच्यांनी येवजिल्ली ती जावन आसलेली, तर दीस इज वन ऑफ दोज वर्क्स। आनी हांगासरले रेजिडेंट्स सुद्दां तेंची मागणी आसली की हांगासर एक देवस्थान आसा। वेन आय वॉज अ जिल्हा पंचायत मेंबर देवस्थान कमिटीन म्हाका एप्रोच जावन थोडीशीं कामां आमी देवस्थानाची केल्ली आसा। हांगासर ह्या वाठारान डेव्हलप्ड एरिया हो, आनी थोड्या डेव्हलपरांनी प्लॉटिंग करून जावं बिल्डिंग्स बांदून थोड्यो ज्यो ओपन स्पेसीस ज्यो हांगा सांडलेल्यो ते ओपन स्पेसीस डेव्हलप करपाची खूब गरज आसली। थोड्यो ओपन स्पेसीस एनक्रोचमेंट जाता आनी कितें जाता, पूण ह्या ओपन स्पेसीक लोकांक लागून युटिलायज जावच्यो, हेका लागून ह्या वाठारान आमी टोटली 3 ओपन स्पेसी युटिलायज करपाचे आमी प्रोजेक्ट्स घेतलेले। दीस इज वन ऑफ दॅट प्रोजेक्ट। एक सेकंड आमकां सायडीक जे फाटल्यान तेंकून आसा पळय ती ओपन स्पेस आमी डेव्हलपमेंटाक घेवपाचें येवजिल्लें आसा। तशेंच एक ऑन गोईंग काम जे पटेल इस्टेट आसा त्या पटेल इस्टेटीन एक चालू काम आसा सिमिलर कायंड ऑफ अ पार्क, आनी थंयसर इट इज मेनली मोरली ऑफ फॉर द सिनियर सिटीजन। थंयसरले थोडे इक्विपमेंट्स आमी हांगासर हाडून लायतले। सो फॉर एक्सरसायजीस जॉयंट स्प्रेन्स जावं स्टिफ जॉयंट्स आमी म्हणटा पळय वीच वी सी वेन अ मॅन क्रॉसीस आफ्टर 50 इयर्स 55 इयर्स तेन्ना तांकां मातशे हात हालपाक जाय, नॉट ओन्ली वॉकिंग बट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो हॅज टू बी ऑयल्ड प्रॉपरली। ताका लागून ते आमी थोडेशे इक्विपमेंट्स हांगासर घालतले प्लस ते एरियान घालतले।